हॅलो गुड मॉर्निंग एवरीवन. कशी आहे तुम्ही सगळी? असंच मत तुम सगळी बरी आहे म्हणून. आम्ही फिशिंग ट्रीप वयताय. सो लास्ट टायम आमची फिशिंग ट्रीप फेल जालेली. कोणे आमकां बरो एक कमेंट मारलेलो, तेणे एक रेकमेंड केलेली ती प्लेस. सो हांव ती चॅक करतालो. ती मरे प्लेस आमकां स्विंडन सुटी चड पयस दाखयता. मोर दॅन 4 hours ते ड्रायव्ह करून आमी सामके हें जाता, बेबी जाताले सारके. हय. सो आम्ही माझ्या एका फ्रेंडान एक रेकमेंड केले हा म्हाका, रेसन. शाउट आउट टू माय बॉय रेसन. सो थिंगा वचोन चोयताय, पूण तेणे म्हाका सांगलें थिंगा चोडा हांव कितें काडच पडटा. सो तेका लागून आमी फाटीं फुडें जाताय, त्याच स्ट्रेचार वयताय आमी. पोत्ती नाका गेल ते पाटी जालेले तशें जावपाक. गेल ते पाटी स्टॉर्म कसो जालो न्हय, थिंगा वारो मारो लागलो आनी पावस येयलो किल्लरी. हांव पावसांतल्यान गेलो तसो गेलो आनी ती आनी हालना रे. हांव एकलो आहालो, हांव जोसल हाल्या आमी रावतालो आनी ती हायना रे. ती भिजोन मम्मीजी न्हू तूं तेंकां दुयेंत पडलें जाल्यार तें आनी कोण घेवन नासता मागीर. सो गायज तेका लागून आमकां वचोन पोत्ती येवचें पडलें आनी मातशें डिसअपॉयंट जालेलीं गेली ते फावटी. पूण इट वॉज फन. सो लेट्स सी आतां हे फावटी कितें जाता तें. सो आतां आमकां 2 hours 12 minutes दाखयताय. सो 3 जाले हाय सकाळी फुडें. आमी 3 जावचे पयलीं भायर चल्लेले. आमी पावताय 5:30 कितें पावताय आमी थिंगा. सो लेट्स सी कितें जाता तें. होप सो आमकां हे फावटी कितें लागल्या पुरो. आनी हे फावटी आमी हेका हाडला न्हू फिशिंग मास्टर सेल्फ हाडलेला. हालो मोड्री लागतो म्हण धाड आमकां ना देंवन पेंवन पूण वचोन कांटाय घाली आमी थिंगा. सो फिशींग इज लायक पेशंट आनी तुका लाक आसूंक जाय. नुस्तें आहा म्हूण घासूय मारूं जाय न्हू. सो तेजेर आहा न्ही गेम ती एक उमेद कशी. नॉट हय आमी अशें उमेदी लागून कशें वयताय सगळे कोण आमी म्हूण न्हू सगळे. फिशींग एक गेम कशी न्हू ती. सो आतां पळोवया. हांव तुमकां थिंगा पावोन दाखयता गायज कशें आनी कितें तें. होप सो आमकां बरें देवा आदारान आमकां बरें लागल्या पुरो. हॅलो गायज, आतां आमी पावपाक येयले. 45 minutes दाखयतात सद्याक. पेटीत गेला सारको. चड फास्ट पेटयली बरें. सायडीक एक हें आहा, शॉप आहा. थिंगा एक बरी एक कॉफी मारतले. फाल्यां पुरो म्हणटा हांव तें ओपन. थिंगा एक कॉफी मारताय आनी कितें बारीक कितें खाता जाल्यार दाडान आपल्याची जॅम काडून दाडान सारको 99% हें जालो तो चार्ज. आमी ट्रेन जायत आहाय थिंगा हेंय हात दाखयता, बारोय दाखयता. मागीर दाखयता लेट मारून. पावसूय दाखयता लेट. बेजो कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुका 2000 जाल म्हणून. यो बरें गो. चल मनीस हाय म्हणून जाताय न्हू तें. सांग बरें हे आमचे स्मॉल क्रिएटर्स आसता पळय तांकां सांग मरे कशें कितें तें आतां. कित्याक रोखडे चडशे गिव अप करता जाण मरे. कित्याक गिव अप करूं जाय तेंच न्हू. आयज ना फाल्यां कोणाचें जाता तें. बेस्ट घालपाक कितें आहा, व्हिडिओ घालपाक कितें आहा, कांय प्रॉब्लेम ना न्हू. ओन्ली थिंग तुका कळपा जाय कशें तें आनी भितर घुसपा जाय ना रे स्टार्टींग. तूं केलें बगर कळना. तुमकां डिमोटिवेट करपा जाय जाण आसतले बाबा अशें करनाका तशें करनाका. जाय जाण आमकांय जाय जाणां सांगलें घालपाक व्हिडिओ घालपाक कितें आहा. कोणा पळोवपा जाय तो पळयतलो, कोणा पळोवपा लायक ना तो चोवपाक ना. अशें करून केन्नाय कोणा अशें करून त्रास जाता न्हू. तुमकां कोण सांगता तेंच काय आयकोन फायदो ना. तुमकां कितें हॅप्पी करपा अशें करून तुमकां कितें अशें करून दिसता आपल्या बाबा व्हिडिओ घालला आपल्या हॅप्पी जाता तुमकां घालाय. अशें करून कोणा जर दिसता बाबा आपल्या हें येयनाय, व्यू येयनाय, सबस्क्रायब जाय, डिमोटिवेट जायनाय, तशें जायना काय. तुमकां आयज ना जाल्यार मेवतोले फकत तुमकां विश्वास आसा आनी देवाचेर विश्वास आसा. हे 2 कामां तुमी बराय. कोण कितें सांगता तें चितलें मात आयकोना काय तें तूं भिता.
तूं मेंटली जात तितलो स्ट्रॉंग आसत आनी कितको मेळटा नेगेटीव माल तुका अशें करून वील पावर आसा तो सोडून दिवपाक कळ्ळो तूं तर घेवन बसत रावलो तूं मागीर थिंगा उरलो. गायज आतां सद्या आमी एक ब्रेक घेयला सो हांवें दोन म्हाका सॉसेज रोल आनी एक लाटी केल्या सो आमी चाव पिता हिंगा ते आमी गेले गरोवपाक सद्या वेदर ओके हा. सो गायज आतां आमचें चाव बा पिवन आमी फ्रेश जाले सारके आतां आमी वयताय ऑन आवर वे सो 5 मिनटां वयता आमकां. सो गायज आतांच पावले पळय आमी आतां पावले आनी आतां हें पार्किंग केलां हिंगा सद्याक आतां वेदर स्टेबल आहा पूण मातसो स्लायटली वारें येता आनी हिंगा बोट ट्रीप आहाय सो आमी वेदर बरो आहा जाल्यार आमी बोट ट्रीप प्लॅन केलेली आमी बोट ट्रिपीर वयतले म्हणून पूण अनफॉर्च्युनेटली वेदर इतलो बरो नाहलो सो आमी कॅन्सील केली बोट ट्रीप आमची पूण आमी नेक्स्ट टायम आमी वयतले बोट ट्रिपी. प्लेस अशें करून फिशिंगाक सामकी बेस्ट कशी दिसता म्हाज्या अदमासान म्हाका सारकें सूट जाता हिंगा येवपाक कित्याक बरें आहा हिंगा सगलें आनी कोण अशें करून लेडीज बाय येताय जाल्यार तांकां अशें करून टॉयलेट एक्सेसिबल आहा हिंगा मागीर चेझल बीच. सो गायज आतां हिंगा पळय आमचे पान कोण एकलो गरोयता ताका एक मॅक्रल लागलो आहा बरो व्हडलो लागलो पळय दाखयता तुमकां. आतां लागलो दिसता ताका लागलो मरे चोयल न्ही दाडा पळय आतां लागला दाडा म्हाजी कितें रे दाडा कुत्ता म्हाजी पळय रड सिच्युएशन कितें आहा सिट्युएशन हा सद्या ताका लागल न्हू रे पळय हय ताका लागल न्हू रे सो हांव म्हणटा आमकांय लागल्या पुरो म्हूण एक पयलो मागीर मातशी उमेद येता न्हू पळय वेदराचेर हा तें सगलें पळय ल्हार चड हाय हय पूण दाडो म्हणटालो हें बरें खंय कितें मातसो वारो मात उणो जावपा जाय खंय हें आहा न्हू रे हाय टायड न्हू हें हय तुका त्या लेणार मारलो बरें आहे न्हू. हॅलो गायज आमी सद्याक आतां एक 30 मिनट आमी गरोयले सो आमकां सारकी मोड म्हळ्यार मोड राख दर्यो झाडान आपल्या जॅकेट घालून सारकी हांव म्हाका तुमकां आवाज येता मायक वाजता बोलता एक वतान पावसूय येता पूण इस्क घेवन येयले कित्याक झाडान चडसो वोफ आसना ताका लागून पूण आयज आमी न्हिचो करून येयले मोड येवं कितें येवं पूण आयज हांव गरोयतलेच कितेंय जावं बेगीन वचपा नाय घरा आनी आयज आमचो फोन जोसल ना तो रोखडो मास बारीक इल्लें पावस पडत जाल्यार तो या म्हणटा घरा सो ताका लागून आमी ताका हाडूं ना. बॉय तूं खूंय गेला कितें रे आ वार मरे बॉय वार मरे वाऱ्यालो अरे ताका म्हणटाय सारकें हें न्हू रे हा ऑल मॉडल गरोयताय ताका म्हणटाय सारकें तो भिवून गेलो तूं विंडी खूंय तो हिंग कोण गरोयतालो पळय आमचो मान तो भिवून गेलो इल्लो ताका लागलेलें नुस्त्या तो सांगता इट्स टू विंडी खूंय आनी तो घरा गेलो हांवें कशें वचनाय आयज. हॅलो गायज आतां तुमकां सांगता म्हणलें साप चड पावस येयला आख्खो जॅकेट बावली जावन हांव भिजून वार मारून दिसती भोंवण जालें मुखार कितेंच म्हाका थिंग आनी व्लॉग बीन काडूंक मेळना आनी थिंग कोण हाल ते लेगून गेले हो भियोन येयलो पळय हो भियोन येवन पळय हा पावसा भियोन येवन पळय कसो रावलो आपल्या कडेन जाय न्ही जोड जावपा लागला वारें आनी पळय 10 मिनटां लेन गरोवना जायना म्हणून लागलो आपल्या कडेन शिवा बाय कळ्ळी रे आनी धाडा येयलो थंय धाडा कितें जालें वेदर चड आहा न्हू तें वार चड आहा न्हू वारो आनी पावसूय चड आहा तेर पासून हांव कंट्रोल करून रावलो रेनकोट घालून बट लास्ट टायम वच सगळे भिजवले आनी कोण हांगा मात रोखडो पावसा भिवन ते आनी तूं भुरगीं आयदे मारताय मातसो पावस पडो तूं पल रोखडो हांगा काडून कुशीन दवरता मला हांगातलो सोलू वयता भिवन ना आतां मातशे भुरगीं आहाय न्हू पावस खंय दवरले चल, पावस आतां काल पयर जालो न्हू तें
बॉय गोंय कित कोत्ता तर गोंय पावस केन्ना पोवची पावस गोंय हांव आसतालो भायर सरता. तो भितर आसतालो कसवा भाशेन आणि बोर जाले जोसल ना म्हणून तो साप पिता तो हूंय घालता रे तेका हायबर्नेशना बा दोत्ताल काय म्हणटा गोंया सो गायज तुमकां दाखयता पळय फुडल्यान हला पावस सारको गोंय पोटा तसलो पूण आमी कितें घेयला आमी पॉझिटिव्हान घेयला कित्याक हलो वेदर सामको गोंय सामको उगडास हांव तेका सांगलेलें कितें वयता म्हाका सेंजाव चुगडा असेल म्हूण गोंय आसतना असो करून पावस पडटा सेंजाव सारको हेवी आमी असो करून नेगेटीव कसो घेवन आमी असो करून पॉझिटीव वायब कसो घेयला बरो वेदर आतां हिंगा चाव पिवन आमी एन्जॉय करतले आनी एज सून एज तो मातसो काम डावन जालो की ना आमी पोत्तो येतलो गरोवपाक गायस आनी होपफुली मुडमुडोन हांव पूण आमी सोडपा ना आयज मोदन फुल ना पाकडी हय कितेंय पूण निकती पूण घेवन गायज कुल्ली पडली सांग दाड सांग कुल्ली लागलो म्हाका कितें म्हणटा स्पायडर क्रॅब वयर काटासून पडली सकल पोलेर मारलो ताका माणक्यांनी हें लायलें सुंगट लायलें ती दोगांयक दोन आहलो मरे वयर काटासून ते हें सोडले धांके सोडले क्लॉ सोडले आनी ती सकल पडली आसूं आमकां कोडी आनी तेज्यान व्हडली लागो सो गायज वेदर सद्या बरो जायना म्हणून आमी काडले आनी थंय हिंगे येयले हें पिवपाक कॉफी पिवपाक कित्याक शी खावपा लागले आमकां मातशें भिजलेले ओले आहा हियराचेर एक बरें हें आहा रेस्टॉरंट आहा आनी थंय हांवें पळय ऑर्डर केला हॉट चॉकलेट विथ मार्शमेलो एंड क्रीम आनी म्हाजे बान सद्या थंय दाडाय आहा दाडान कितें केलें दाडे वायट कॉफी आनी तेका पळय हें दिलां शुगराचें आनी व्यू पळय सारको बेस्ट सगळ्यात सारकें सो फायनली जायत्या वरांनी आमी रावन पावस वचोन आतां वत भायर सरला तुमकां हांव दाखयतां वाव फायनली गायज फायनली क्रिश्मान आमचे पासत मागलेलें सो थँक्यू क्रिश्मा तुका तुवें आमचे पासत मागलेलें वेदर चेंज जाल्या पुरो म्हणून सो चडान चड दिव बरें करूं असलें वत येयलां पळोवपा येवन बरें दिसता भायल्यान वेदर रे हे येयलो साद येयलो पण चड वार आहा सारको साप चड फान कसो रे साप चोड हॅलो गायज पळय आतां आमी जेवपा येयले हॉट फिश घेयला सो हिंगा अवॉर्ड विनींग सो हिंगा चोवया हेंची कितले बरें लागता अवॉर्ड विनींग हांव सांगता ते कशें तें हा गायज बरें म्हाका सगळं तशी लागताय देवा म्हाका कित्या म्हणून म्हाका दिसना अवॉर्ड विनींग कित्याक जायत पडे हें हाल्लां म्हाका सेम कशें लागलें अशें हॅलो गायज सो अनफॉर्च्युनेटली आमकां थिंग कांय लागोना एक कुल्ली लागलेली ती वूय आमची गेली सो आतां आमी दुसरी कडवयता सो गायज रेसनान एक प्लेस सांगलेलें आमकां सो आमी गेयले तुका सांगना बेस्ट व्यूइंग साठी पळय तुमकां दाखयता आनी आमचो बॉय पळय हा तोवूय काडटा व्यू आनी दाडा गोरयो बो घेवन रेडी सो गायज आतां आमी पावत येयले तुमकां दाखयता आमची हिंगा लाग चेंज जाल्या पूण मागता थिंगे कांय लागोन तें पडलें हय कुल्ली पडली आमची बरी व्हडली कुल्ली लागलेली आमकां पूण हिंगा लाकी येवन चेंज जाल्या पुरो जायत वखतान म्हाका दिसता एका 7-8 मिनटान आमी सकयल पावले बरें वयर आहा काय तें सकयल आहा सॉरी आनी पूण बरें तिटा सारकी हांवें पळय हॉस्पॉटा हांगा येयला हिंगा रानांत गरयतलो पल आजून येवना हाटीर खबर ना आजुनूय बारीक पावस पडोंक लागलो असो करता वेदर सो गायज आमी स्टार्ट केलेली आनी हिंगा सी बीड चड आहा आमची 2 पावटी गोरी हें जाली हारकोली आमची न्हू तुजे हारकले हांव फर्स्ट गेलो न्हू बॉय 2 पावटी आमची हें जाली गोरी हारकोली आतां मातसो हांव रेस्ट घेता आतां ते गोरी थंय आनी थिंगा सिल्बा येयलेली 2 सो आतां म्हाजी गोरी कोत्ता दाडा लायल करूं हांवें गोरी
पूण हें पळय बाय सीवीड चोड हाय ते एक प्रॉब्लम हिंगा मातशें तर हें भितर वसोतूच लागता कांसार जाले आमकां कांय लागना आमकां कितें लागलें तें हूंय गेले दोन बांगडे लागलेले झाडां बरें दिसताले दे पळय हिंग आख्खें तें सीवीड जालें हा हें रील कोत्ता तेन्ना ते भितर सीवीडां गेले आनी चड हें जालें घर तुटून गेलो तो ते ऑलरेडी पळय आनी एक पळय हारकोलो दाखयता तुमकां पांयाक वचून हारकोलो हा हय ह्यो पळय हारकोलो ही आख्खे कितले आमी घर घेवन येयलेले काय आख्खे आमचे घर पळय सीवीडां बॉय सुलेमानाच्यान हें घेवचें पडलें हय बॉय इकते घरा कडेन वचपा न्हू तोंड दाखोवपा जावपा ना. लास्ट गायज हे आमचे लास्ट आमचे चींब गेले घर गेले आठ हाडले माझे दोन ने म्हाका हारकोल कितें रे अरे कितें अरे अरे हांव जाणा म्हाका लागले पूण कोण नीट मारता तेमगे हे हारकोलो दिसता जांबू पॅक एकमेकांचे हारकोले तो पळय पळय कसो चोयता हांव नासता तुमकां दिसपट जाले ओ पळय गेलो आनी पळय पळय आख्खो बांगडो कसो आड पडला ए पयला घोड्याली काय जाय हांव लागतो चोडा हात तो कस काडटलो प्लेस कशी आली हा प्लेस बरी आली सोडून तोगले बाकीचे सगळे बरे गरोवपाचे आख्या वगत हरकोताय सगळे आमचे म्हण न्हू हिंग लोकांचे आख्खे पळय हिंग दिश्टी पडटा हे गोऱ्याचे ओ पळय पळय एक दाखयचो हिंगा आहा कोणाचो कोण जाण बावड्याचो असो पळय हांव तुमकां दिसता पडटलें आनी हिंग बा मोदे आख्खे आहाय पडलेले पूण हिंग म्हाका दिसता आमी रॉंग टायमार येयले आमी लो टायडा येयले उड बॉय उड केन्ना अशें ओडटाय तेन्ना अशें एक झोटक्या उरना एक टॅक्नीक आसलें आं ओके स्लो स्लो पयलीं जाग्यार पोत्ता आनी हांव लायतां करूंक पोत्तो आम जालें रे तू बस रे बॉय रा कभी ये नहीं करने का रे देख अरे जाव साहेबा जाव कोण या म्हणटालो काय लागपाक म्हणटालो आमकां अरे आमी तर जिंदा आहे आता हो टाइम सारका आसलो गरोवपाक कितू आमी सामलो सा व्हेरी लो टायड आसलो एवरी टाइम मातशें हारकोताली आतां उदक भरली न्हू आतां ते सीवीड लागना आनी मेन प्रॉब्लम कितें जालें आख्या वगत ते हे भोंवताय सील हय सील ते पियोन थिंग वयताय तरी पूण गायज आनी म्हाका घास मारलोलो तो सुटोन गेलो पसन भिवा हें घेता What is boy? View? न्हिद बी हिंगा हिंगा टेंट मार हिंगा रावपी हय न्हू बेस्ट व्यू सारको चड बोत धाकटे कोणा जेन्ना बेडार पडटलो पळय हय तेन्ना मरपा टायम आसतलो पळय फ्लॅशबॅक येता पळय तितून हो व्यू येतलो हय न्हू कळ्ळें तुका बेस्ट बरें दिसता हिंगा न्हू रे पिसफूल सारकें गाय तुका साम सकाळीं सोटी आमी उदोलेन पिवोन आमची ओट पडसार सुकल्याय आनी इतली तान लागले आमकां तरी पूण आमकां हिंगचे प्लेसी वयलो वच दिसना तो आनी चोडा हांव चिंतून वा पिरान दिसता जाल्यार हांव काबार करता टेक केअर